म्हाका सांगा तुमी आयज सगळे हांगासर जी जमल्यात पळय कलंगूट हांगासर रस्त्याचेर कितें इशू कितें आसा सगळो गांवचो लोक वाड्या वयलो लोक हांगासर जमल्यात पळय तो ओके म्हजें नांव बेनेडिक्टा फर्नांडीस एक्सक्यूज मी सर हें आतां आहा तें हॉलिडे स्ट्रीट गौरावाडो कलंगूट ओके सो आमी सगळीं हिंगासर एकठांय जाल्या ओपोज करपाक हिंगा आतां सिवील लायन हिंगासर आहा पळय तुमकां दिसता ही आतां JCB येयल्ली आहा सो हे आतां फूल लायन तें बंद करपाचें आहा ओके रस्तो बंद करपाचें आहा पायपां घालपाचें आहा ती आमी तेंच्या कामाक तितलें ऑपोज कोन्ना बट वॉट वी आर सेयींग इज दीस इज आवर बिजनस हें आतां पीक सिजन ट्युरिस्ट म्हणटा ते आतां येता आनी हॉलिडे स्ट्रीट ओके एवरीबडी नोज अबाउट सो वॉट वी आर सेयींग इज मातशें तुमी पोस्टपोन करा लायक मार्च एंड ऑर एप्रिलान तुमी चालू करा आमचें बिजनस आहा पळय तुमकां दिसता पळय सगळें रूम्स आनी तें आमकां आनी कांयच बिजनस आसचें ना आनी आमकां नोटिसूय तुमी कांय दिवंक ना हेणें एक नोटीस आमकां दिल्ली आनी कितें की तुमचें सगळें काम चालू आसतलें सो वी कॅन प्लॅन समथींग बट नथींग इज गिवन कालूच येयलें JCB घातली आमी काम चालू करता वॉट इज दीस everybody we are here, we are paying taxes, we are paying everything over here. So we need to know why this is happening here. Okay? आणि सगळे लोक हा पे हांगासर आमकां बिजनस हा सगळ्यांचे बारीक 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 हा हांगासर बिजनस सो वी डोंट वॉन्ट दीस आमी कितें म्हणटा आमकां फकत तुमी मातसो टायम दिया ओके पोस्टपोन इट वी कॅन प्लॅन समथींग and all the vehicles are coming ambulance ha हांगासर शेकाचेर सगळे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता सोऱ्याच्यो ह्यो त्यो सो वी जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज हॅपनिंग नेक्स्ट बिकॉज तुमचो टायमींग बसून कांय ना वेन यू आर गोइंग टू फिनिश इट सो इट कॅन बी 6 months 7 months बट इट कॅनॉट हॅपन लायक दीस इयर म्हणजे मेन इशू आता कितें हो फाटल्यान कितें आता हें तो एक तेणी कलेक्शन पॉयंट केला सिवरेजीचो कलेक्शन पॉयंट ओके सो रोड त्या निमतान रोड कितें फोडपाचो आहा रोड फोडटले ते दे वील पुट द पायप्स ओके आनी रोड थिंगासर हिंगा ब्लॉक करतले अनदर थिंग इज डायवर्शन केला वी से देर इज अ डायवर्शन बट इट्स अ फॉल्स प्लॅन ते वाटेन केला पूण थिंगासर स्वात सारकी ना इट्स अ सर्वीस रोड धाकटो घरांतले कोणाचो वेता पळय तो आनी एक दुसरी गाडी येयले म्हणल्यार ताका एक कांयच वाट ना पयलेच आमी इतले त्रास जाता आमकां ते वाटेन भायर सरपाक ओके सो वी नीड अ प्रॉपर प्लॅन ऑल्सो फॉर दॅट फॉर द व्हेकल्स टू गेट डायवर्टेड आनी हिंच्या वाटेन वेटिल्यान करूंक मेळटा सो प्लीज वी रिक्वेस्ट whoever is here they will also speak yes they will also speak कितें हांवें विकी हांव टॅक्सी ड्रायव्हर मेन प्रॉब्लम आमचे हांगा कोणाचे गाडयो आहा टॅक्सी प्रॉब्लम इज टॅक्सीचोच न्हू हो तो इशू हे केल्ले पळय तेंच्यांनी लास्ट लॉकडावना पयलीं केल्लो पळय तेंच्यांनी सांगलेले 2 म्हयन्यान करता म्हणून आनी 2 म्हयन्यान करता म्हणून कितें खणोन रोड सगळो क्लियर करता म्हणून तेंच्यांनी खणोन एक वरास तेंच्यांनी तो रोड अहोच थेयलो मागीर आमचो सरपंच आसलो पळय शिकवर तेणी पळयलो तेणी आपूण आपले पंचायती फंडान तेणी केलो अशें रोड आनी हे आतां सांगता काय 3 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी करतले म्हणून 2 म्हयने कोयच करूंक जावचें ना आनी मेन प्रॉब्लम कितें फाल्यां हांगा शेकां आहा शेकांक तुमी जाणा शेकांक उजो पेट्टातूच म्हणून खंय शेकांक ना घरांक एम्बुलन्स येतली खंय हांगा एक 4 व्हिलर येवंक तेणें डायवर्जन दिला पळय रोड ते रोडाक नॅरो रोड तितून एकूच गाडी सोडटा धाकटी लायक अर्टिगा धाकटी वॅगनार ती एम्बुलन्स 5 ब्रिगेड येतली खंय 5 ब्रिगेड एम्बुलन्स येतली खंय थंय येवंक शकत ना ती तेंच्यांनी पयलीं आनी मेन थिंग आतां तेंच्यांनी पर्वरी केला पळय पर्वरी केला तेंच्यांनी ऑलरेडी ते हें केलं बायपास सगळें हें केलां पर्वरी तोय तेंच्यांनी पयलीं करूंक जालें न्हू सांगूंक जायना कांय ना आनी मेन ते 2 म्हयने म्हणल्यार 2 म्हयने घेवचे ना आमकां 2 वर्सां करतले तेंच्यांनी ते पयलीं केल्ले पयलीं तेंच्यांनी कितें सारकें करूंक ना पयलीं सारकें करूंक ना सांग म्हाका आतां लोक सगळ्यांचे बारीक बारीक शॉपां बी आहा लोक नॉर्मल शॉपां बी आहा हॉटेलां बी आहा टॅक्सी आहा हॉटेलां बी आहा सगळ्यांक लुकसाण ते आपण करता तेंचे नोटीस बी कांय दिवंक ना हे आतां काम स्टार्ट करच्या पयलीं तुमकां कोणाक सांगलें कोणाकूच सांगूंक ना कांय सांगूंक ना आमी पयलीं ऑप्शन दिल्ले सुद्दां तांकां सायनी मान दिल्ले आमी कांयच दिवंक ना आयज अचानक येयले काल येयल्ले ते काल येयले लास्ट इयर न्हू आमी सगळे रिप्रेझेंटेशन दिलोलें तांकां जानेवारीन स्टार्ट करूंक सोदताले जेन्ना आमी थ्रू पंचायत आनी आमी सगळे मेवले आनी सायनी मारल्यो तेन्ना तेणेंनी मागीर आमकां सांगलें की एप्रिलान स्टार्ट करतले लास्ट इयर ओके आतां कितें केलां देरेमेच काल येयले आनी फोडूंक लागले पयले सुवातेर आमचें रिप्रेझेंटेशन आसलें तेन्ना
हांगासर एक नोटीस मारूंक जाय आसली येवन ह्या स्ट्रिटीचेर तरी की तेणेंनी रुल्स फॉलो करूंक ना एकूय सारको. दुसरें हे जर प्लॅन पयशे न्हू दिला तो फॉल्स रॉंग दिला प्लॅन. हो जो रोड जो आसा तो एक तितोर एक धाकटी गाडी पासून सारकी सुटना. एक फॉर्च्युनर आहा तर गाडी ती वॉल्ट मारूंक जायना आनी इट वूड बी अ व्हेरी डिफिकल्ट फॉर व्हेकल्स टू गो दॅट सायड. आणि अर्टिगा सुद्धा गाडी सुद्धा जाल्यार So- टॅक्सी कराप so पयले सुवातेर टेक्निकली दे आर रॉंग. टेक्निकली सगळें रॉंग केला तेणींनी रॉंग रिपोर्ट दिला कलेक्टराक. सो दॅट हॅज टू बी चॅक्ड इन टू ओके. अँड बिकॉज ऑफ दीस जायते त्रास जातले लोकांक साद्या लोकांक बिझनसाकूय न्हू साद्या लोकांकूय आमचे ह्या स्ट्रिटान जायतीं दुयेंस आहा लोक जायते काजरां आहा हांगासर बस येयल्यार वो कितें येयल्यार त्रास जातले. जायतीं हॉटेल आहा. कॅन यू दिस पॉयंट टेल सौरभ कॅन यू से समथींग यू आर ओनर ऑफ पार्क हॉटेल. Hi, my name is Saurabh. I manage a hotel here. So first of all, we're not opposed to the work that is happening. Yes. It is just that Right. the timing of the work is not right. We're in the middle of the season. Everybody in Goa has been talking about how the season's been. We're still in the middle of the season. We have things, events, conferences, groups which have been booked for the Yes, season. right. Okay, now last minute I cannot tell them that I cannot give you a coach and please walk 1 kilometer from the main road to the hotel. Okay, so if we have prior information, we can plan for things. Last year also we had requested the same thing, that move it from January to April, and again we have the same request, move it to a time when there is going to be less pressure on the roads, less pressure on all the businesses here. Okay, so that's a request that we have, you know, and I'm So they have sure that started is- the work in the peak season only. Yes, you know, so we've got this notice pasted yesterday that the work will start That right day away. only, same Yeah. day. So what is your demand for them now? We're just requesting them move it to 1st April onwards. Okay, this is what was planned last year. For some reason, you know, they had agreed to it as per the letter, but for some reason it was not done. Again, we're saying, you know, just move it to April onwards, which I think is a fair request from all the villagers here. Some of the guests they want to say something. Forget about the business, forget about the hotel. If something happen on the local midnight, 12 o'clock, how the ambulance will come? म्हणजे गौरवाडा हांगासर हो एकूच रूट आहा तुमकां येवपा वचपाक. Ambulance येवपाक होच रूट आहा. होच रूट आहे ambulance येवपा हेच रूट. आणि fire उजो बीन पेटत जाल्यार बीन कितें? तेंच्यानी दाखयला पळय, फायर ब्रिगेड चान्सूच ना येवपाक. तेंच्यानी दाखयला पळय, तेंच्यानी जो रूट दाखयला पळय तो धाकटी गाडी वयता, वॅगनार वयता आनी कांयच वयचें ना. वॅगनार जाल्यार अर्टिगा वयता, ते बी ते ड्रायव्हर एक्सपर्ट आहा जाल्यार ती गाडी वयता ही वयतली, नाल्यार कांयच वयचें ना. फायर ब्रिगेड फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स खंय वयतली. फ्रॉम द मेन रोड टू आता जो रस्तो हांगासर फोडटा आनी बंद करता हय. टोटल कितली 200, हॉटेलां 250. कितली घरां रेजिडेंशियल एरिया न्हू, आसा? हॉटेलां सोडून घाल. रेजिडेंस आहा, रेजिडेंस कमीत कमी 100 वयर घरां आहा. 100 वयर आहा. घर आहे आणि सगळी जाणटी मनशांनी, सगळी खाज्या बाबडी जाणटी मनशां. ते जाणटे म्हण कोणी जाल्यार करतले कितें? फाल्यां सकाळी जर एमर्जन्सी सीक पडली जाल्यार आनी खंय करतली एम्बुलन्स येतली खंय हांगासर? मेन तेंच्यांनी पयलीं रोड क्लियर करूंक जाय. आमकां एम्बुलन्स वचपाक येवपाक खंय वयतली गाडी चालूच ना न्हू. ये बघ धाकटी गाडी पासून तिकडे एक सारखी पास जावपाक जायना. एक्सप्लेन उलय म्हणून. धाकटी गाडी पासून सारखी पास जावपाक सारको धाकटो रस्तो, एक आंब्याचें झाड आहा, पूण जरी तर तो रस्तो हे तर फोडले ताणेंनी आनी ते सायडीक ओपन केले, सगल्यांक त्रास जातो, सगल्यांक व्हडले त्रासान पडटले सगळे. तेका लागून कितें तरी चिंतून तेणेंनी पयले हे करून ह्या रस्त्याक आमकां 1 एप्रील पासून आमकां टायम दिवपाचो. सो आता हे तुम्ही काम स्टॉप केला? होय, आमी म्हणटा आतां हे करा आनी एप्रिलान तुमी स्टार्ट करात. आमी तेजेर ऑफिस करिना. ओके. हे पळय काम कॉमर्स करूंक शकता न्हू. कलेक्टरान येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलां. हे पळय प्लॅन सायन मारल्या न्हू. कलेक्टरान तेणें हांगा इन्स्पेक्शन केलां. इन्स्पेक्शन कोन्न आसा तेणें सायन मारली. काय ना इन्स्पेक्शन ना म्हणून इंटिमेशन नोटीस ना आमकां काय ना. सो ब्लायंडली ही काण सांगता फाल्यां तुजें मनीस तुका सांगतले बाबा ओके हा डायवर्शन हा रे, तेचें आयकून करता. डीड यू कम फॉर इन्स्पेक्शन? तुवें येवन पळयलां डायवर्शन कांय पळोवंक ना. सो तुवें ब्लायंडली खंय सायन मारता सांगता? गाडी वळटा इतल्यो बसी येता हांगासर कशी येतल्यो भितर? यू वॉन्ट टू से समथींग?
Tourists. English Uh, tourists come here. yes, because sir. The What- bars, the restaurants are all handy. Taxis, the rickshaws can come down. We can get anywhere we want to. Block the road and we're trapped. We're isolated. I've been coming here for 16 years and I've always been up and down Holiday Street. It's got everything in here that I need for my wife and I. You've got a remem- great big hole across the road like that. Well, what am I going to have to do? I remember Bagger Road. It was a nightmare. It was the same here. People will go and won't come back. Yeah, it's not fair on the traders and the hoteliers what they're doing. Government shouldn't get involved in this. This should be local. They should sort all this out. And I understand it's 6 months to dig a hole and put some pipe in. I mean, what workforce are they using? Old age pensioners? I mean, they should have it done in next to no time. Really? That's ridiculous. This is the wrong time of year to do it. Yes. It should be done So this is the wrong time for before work. the Yes. monsoon. Yeah. And tourism is less. Yeah, absolutely. Wrong decision. Yeah. मागीर कितें सांग सोदता तूं आतां आयज आतां हो रस्तो फोडपाक तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान PWDन घेतला फाल्यां सकाळी हो जो रस्तो तेंच्यांनी जर फोडलो तर तुमकां कशे तरेन त्रास जातलो ते सांगा मातशें हा गाडयो येवंक मेळचे ना आमकां हॉस्पिटलांनी व्हरोंक हें करूंक गाडयो जावची ना ल्हान रस्तो हा आता ही पहिली जाणटी मनीस जाणटी पयले कडेन घरान गाडी ना घोडो ना कांय ना जर कोण हेका जाल्यार कोण शेजाऱ्यान कोण सांगलें एम्बुलन्स आपयलेली एम्बुलन्स येतली खंय एम्बुलन्स येतली खंय आनी मेन थिंग लॉकडावना पयलीं तेंच्यांनी काम केलें लॉकडावनान जितलें सर्वायव करना पळय तितलें तेंच्यांनी हेका सर्वायव केलें तेंच्यांनी हें केलें कितें आपण रस्तो पिकोवन दिता म्हणून कांय करूं ना निमाणें आमच्या सरपंचान आमणे मागीर हें करून दिलां सरपंचान आपण पळोवन तेणी आपण सरपंचान रस्तो करून दिला सरपंचान केलो रस्तो आनी गाडी चलोवपाक सुद्दां कस्टमर सुद्दां म्हणटाली नो वी डोंट वॉन्ट टू कम ओवर नेक्स्ट टायम म्हणटाली अच्छा हय कस्टमर हय म्हणटा कस्टमर म्हणटा वी डोंट वॉन्ट टू कम ऑन दिस वे आनी आमचो मेन थिंग एकूच तिनूच आहाय एक टिटोज लेन एक हॉलिडे स्ट्रीट हे एक आनी एक बीच रोड 3 लेन आमचे फामाद आहात 3 लेन फामाद एक टिटोज लेन एक हॉलिडे स्ट्रीट आता तेंच्यांनी टायम कितें दिला आता समज कालच्यान तेंच्यांनी स्टार्ट केलां हें काम आता हो काम म्हणजे कंप्लीट करपाचो तेंच्यांनी टायम लिमीट टायम पिरियड कितें दिला तेंच्यांनी सांगलें 2 म्हयन्यांनी काम करता सुद्दां केलें सुद्दां न्हू 2 म्हयन्यांनी काम तेंच्यांनी फिनीश केलें न्हू जाल्यार ओके आनी 2 म्हयने फिनीश 2 म्हयन्यांनी 2 वर्सांनी 2 म्हयन्यांनी काम फिनीश केलें न्हू हे झाडाकूच हांव फास्ट करून जीव दिता आमकां खबर आहा हेंच्यांनी लास्ट टायम तेंच केल्लें तेंच्यांनी सांगलें 1.5 म्हयन्यान काम करता म्हणून 1.5 म्हयन्यान 3 म्हयने 7 म्हयने जाले मागीर तो जेजप सर केन्ना पास जातालो पळय तेणी रस्तो पळयलो पळय तेणी तो पंचायतीन काम करून घेतलें हो प्रोजेक्ट केन्ना येयल्लो लॉकडावना पयलीं येयल्लो 2020 आनी लोक हांगासर लोक आहा पळय लोकांनी लॉकडावन सर्वायव केलो पूण न्हू हे सर्वायव करूं नासले कित्याक गॅस्टांक पांयांक चिकल लागतालो ती भियेताली शॉपार वयता जाल्यार हेंकां शॉप डटी येताले म्हणून ती शॉपार वचनासली डायरेक्ट वयताली ती 2020 हो प्रोजेक्ट हो आजुनी 12 जाल्लो 12 जालो स्टार्ट केलें लॉकडावना पयलीं आता कांयच उरलेलें फाल्यां जर तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें जावंक शकत ना जावंक शकत ना हें जावंक शकता 2 म्हयने जावचेच ना हें 2 म्हयने जालें हे झाडाक हांव फास येता 2 म्हयने जाल्यार हांव फास करता आनी केलें सुद्दां जाल्यार आनी कोण उलयता सरपंच अरे बरी हा मागीर बेगीन आहा आनी ऑप्शन ना आमकां हेडे पयले दे आर डुईंग एज इफ दे डन इट इन परवरी ते रस्ते सारके करिना तशेंच वच म्हणटा ते हांगासर आमकां तशेंच वच म्हणटा गाडयो मारून हांब्याचेर सामकें ना न्हू आयकल सर
ते काम मात्र एवढं आता 100 मीटर रस्ता दिले आमचा प्रॉब्लेम ना आता तो रस्ता त्याला लायन म्हाका करून ते दिन आणले लायट घेतली सायडीक म्हणून तुम्ही सांगितलं तर आम्ही एक रस्ता आम्ही हो करता चेंजीस जर ऑर्डर करपाक करून every resident of Garavada is connected. What is the American resident in that? This is थोड़े ही करने